जेजून आमकां अशें सांगलेलें, कान आसून तुमी आयकनात, जीब आसून तुमी उलयनात, दोळे आसून तुमी पळयनात. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, हें आमी कोत्ता, पूण कशें कोत्ता? आमचो मास खंयचोच थान आसा, म्हणजे सेंटर. आमचो सेंटर दोन कडेन आसूंक शकता. एक म्हणजे आमचें सोबेंच, देव ना थंय. ओ देवा सोबें तेन्ना आमी देवा सोबें आनी आमचें सोबें खऱ्या आमच्या जिविता सोबें आसता. हांगसर आमी फटकिरेन जिवीत जियेता, कित्याक आमकां जिवीत ना थंयसर. आमी आमच्यो वस्तुंनी जियेता, पूण हांगसर देवाच्या जिवितान आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन सारूंक शकता. हें स्पश्ट जावंक जाय आमकां. हें तर आमकां समजलें, बाकीचें सगळें सोंपें. पूण आयज पळयात, जेजूशी त्या कुड्ड्याक आनी भेऱ्याक जेजूशी हाडलो, आनी तो म्हणना हितून ताका उलोवंक जायनासलें, मनो आसलेलो. म्हणटच जेजून ताच्या कानांनी बोटां घातलीं आनी ताचे कान उक्ते केले, उक्तो जा म्हूण सांगलो. आनी जीब ताची उलोवंक शकली. त्याच प्रमाणे हें सगळें जाल्या उपरांत ताचे दोळे उक्ते जाले आनी तो सगळें पळोवंक लागलो. जेजून कितलें केलां, तो कितें कोत्ता, आनी ताची सरशीं येवंक सगळ्यांनी जाय म्हणून ताका ते परकोटूंक लागले. जेजून ताका हुकूम घातलेलो, तुमी सगळ्यांक सांगिनाका, तुमी देवान केल्लें तुमचे बरोबर दवरात आनी देवाक आर्गां दीत रावात. पूण पळयात, ताणें कितें सांगलें तें करूंक ना ताणें. हे भाशेन जाता. देवान मनशाकूय आदीं सांगलेलें, तुमी सगळीं फळां खावंक शकतात, पूण मदलें पळय झाड आसा, जाणवायेचें तें रूख आसा, ताचें खायनाका तुमी. पूण पळयात, ती मानताली. आमी पळयलां कशे भाशेन आदावान आदीं सगळ्या जानवरांक, सगळ्या सुकण्यांक, सगळ्या वनस्पतीक, सगळ्या निश्त्यांक नांवां दिल्लीं. देवान ती मानलेली. मागीर सांगाती केलो आनी ही बायल ताका दिली. ती नरी म्हणून ताणें तिका पत्करली. आनी आतां हीच ताची सांगातीन कशे भाशेन पळयात, देंवचां तिका फुसलायता सर्पाच्या रुपान. आनी तो म्हणटा, कितें सांगलेलें तुमकां देवान? पळय, सगळें खावंक जाता, पूण तें मदल्याचें कित्याक लागून तें? तुमी जाणात कित्याक लागून? तुमी देवा सारकें जातलें तें खाशात जाल्यार. देवाक नाका तें देवा सारकें जाल्लीं अशें म्हणून तिका तो फुसलायता. आमी देवा सारकीं जावंक जाय, आमी देवा सारकींच आसा. ताकाय पटोवन आमचें जिवीत सारूंक जाय. हांवें तुमकां सांगलां तें बरोवणे. पूण ना, देव नाका, हांव म्हज्यो वस्तू देव जातलो. ताका लागून हें आपलेंपण पळय आसा तें आमकां पातकान उडयता. आनी एक पाटी आमकां पातकान उडयली, तातूंतली आमकां भायर सरूंक जायना. कित्याक तो आमकां त्या गुलामपणांत, फासान बोनकुडीन दवरता आनी तिचोर आमकां मरण आसा. जेजून सांगलां, तिचोर पातक केले की ना, आमी मरणांत मागीर जियोंक लागता. म्हणजे देव ना आनी आमी आमच्योच वस्तुकी आसा. आनी हे भाशेन आमचो संवसार आसा. हाका लागून हें सगळें वायट पळय जाता तितलें संवसाराक लागून. आनी आमी देव म्हणून समजता आनी हे भाशेन आमकां जाय पळय तशें करता. आमच्या घरा बियांनी पर्यंत तशेंच जाता. खालतीकायेन जेजूच्या एकवटान आमी जियोंक तयार ना. जाणो आमी, पूण तरी पूण मिसाक पर्यंत येता, पूण घरा गेली की तें सगळें विसरता. आनी तो जाणो, तो म्हणटा वचात. मिसाक वचात, खूब मागणी करात, पूण म्हजे सोबें तुमी रावात. आनी हाका लागून भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव सदांच शिडकायता आनी तुमकां विनंती करता, जेजूच्या सोबें तुजी चिंतना, भावना, चाल, कितें चलता तितलें जेजूच्या नांवान ताचेर दवरात. आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो. बरें तें अदीक बरें करून त्या वायट हाती काडटा. दुसऱ्या सुस्कारान आमकां तो आपल्या बरेपणान बोधता. आनी हे भाशेन तर आमी रातचें आमचें जिवीत मागण्यांचें केलें, न्हीद आमची मागण्यांची जाली जाल्यार
4-5-6 वरां 24 वरांची आमी मागण्यांत सादतले आनी ते गोठायेन आमी जेजू बरोबर दीसभर मागीर सारूंक लागतले आपल्यापणान न्हय पूण ताचे सगळे हे भाशेन ही दोगां जोडली स्कॉलास्टिका आनी बेनेडिक्ट इटालियाची नुर्सिया म्हणटा थंयसरली ती आनी ती दोगांय जाणां म्हणल्यार तूं आपलें जिवीत ल्हान सावनूच देवाक भेटयल्लें व्हडल्या घरान मेळटली खूब आसलेलें ताचे कडेन तें सगळें सोडून ती तिचो भाव पयलो सुब्याको म्हणटा पळय थंयसर गेलो थंयसर खूब दर्या आसा इटालियाकूच आनी थंयसर तो मागण्यांत रावलो इतली ताणें प्रगती केली की सगळे ताचे सरशी ओडोन आयले दादलेच म्हणून तूं आनी ते मोठांनी ते रावंक लागले मागीर ताणें पळयलें की इतलो लोक आसा आतां एक व्हडलें बरें मोठ बांदया आनी ताणें वचोन मॉन्ते कासिनो म्हणटा पळय इटालियाकूच रोमा खाली आसा तें व्हडलो जागो घेतलो आनी थंयसर व्हडलें मोठ बांदलें आनी थंयसर त्या मोठान तो रावलो ताची भयणूय तेच भाशेन ताचे बरोबर सुब्याको आसलेली तिणेनूय 5 किलोमिटर 5 मायल्स फुडें आनी व्हडलो खंय माद्रेक बांदलो ती दोगांय जाणां भाव भयणां जोडली ती एकाच वेळार म्हणजे पिराचिताच्या काळाच्या आदी ती दोगांय जाणां एका म्हणून तूं रुमान बसताली आनी एकामेकाक देवान कितें केलां ताची सगळी म्हायती एकामेकाक दिताली आनी एकामेका बरोबर देवाचें सगळें ती उलयताली पूण तो मागीर मध्याच्या आदींच घरा वेतालो त्या दिसा तिणें ताका विनंती केली एकूच पाटी वर्साक ती मेवताली ती तिणें विनंती केली भाव म्हज्या तूं आयज म्हजे बरोबर सकाळीं पर्यंत वेळ चार देवाचें आमी आनिकूय उलोवया कित्याक लागून तिका अशें देवान सांगलेलें की रोखडीच ती मत्तली म्हणून ताणें नाकारलें तें शिस्त पाळूंक जाय हांव चल्लो तेन्नाच तिणें देवाक विनंती केली सायबा म्हज्या भावा बरोबर तुजेंच जिवीत कशे भाशेन तो जियेता तुवें ताचे सगळें कितें केलेलें आसा तुजीच व्हडवीक आमी एकामेकाक सांगच्याक ताका दवर आनी ते रातीक इतलो पावस गडगडो झगडांनी आयले की ताका तिजोरूच रावचो पडलो एकामेका बरोबर उलोवन सकाळीं ती मागीर गेली 3 दिसां उपरांत ती मेली ताणें एक फोन काडलेलो हे भाशेन बरो व्हडलो तिका ताणें त्या फोणांत पुरली आनी थोड्या सुमारांनी तोय मेलो तांकां दोगांयकूय थंयसर पुरली जल्माक ती एकाच कुसव्यान मायेची आसलेली आतां मरणांतूय तांकां ते भाशेन दवरली दोगांय व्हडलीं सांतां भोगतां ती आनी तांकां लागून आख्ख्या युरोपाक ही मोठां बांदून आयलेली ज्या चकड्यान 5व्या शेंकड्यान ताचो जल्म 480 ह्या वर्सा जाल्लो आनी ती दोगांय जाणां 540 आनी 7 वर्सां मेली म्हणून ते भाशेन तांचें जिवीत आसलेलें भयणीन आनी भावनो आमचें जिवीत आमच्यान देवा सगळें जिवंक जाता कित्याक तो आमचें सगळें सदांच आसा ताका एकवटान आमी रावया आनी हांवें तुमकां सांगलां ते प्रमाणे सुस्कार सोडटना जेजू 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 म्हणून ताचे सगळें आमची चिंतना भावना चाल आमचें जिवीतूच दवरया आनी ताचें जिवीत आमी उदीक आनी उदीक सुस्कारान पत्करुया आनी आमी ताचे सारकी उदीक जातल्या शांती सुस्मिकाय समाधान करुणाय आमचें सगळें उदीक वाडटली सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया दोळे बंद करया देवाची भुरगीं आमी देवाक एकवटोन हें जिवीत आमी सारया प्रत्येक सुस्कारांत बाकीचें सगळें आमी ताचेर सोंपोवया आमी पातकान पडचें ना चिंतना आयली रोखडीच जेजू सगळें दवरली की ती नपयत जातली त्याच प्रमाणे आमच्यो वंदावण्यो वडी हें सगळें जेजू सगळें दवरलें की तें बरें जावंक लागतलें वायट न्हय